सरकाराचे नागरिकत्वाचे धोरण मुळाव्या हक्कात कालयतात धर्मदुस्वासाचे वीख। सीएए फाटी घेसर चालूच दवरतले झूज म्हणटा क्लिओफात आल्मेदा। ग्रीक सावन येल्ल्या परशुरामान बाण मारून निर्माण करूंक ना गोंय, हांगाच्या आदिवासींनीच भोव कष्टान ते वसयला। घामा कष्टाच्यो जमनी घालचे नात सरकाराचे भकीक, सावरकराचे हिंदू राष्ट्राच्या सपनाकय करतले विरोध, रामकृष्ण जल्मीचो एल्गार। विधानसभा वेचणुके खातीर आताच दियात जाग्यांचे आश्वासन, चर्चिलाची काँग्रेसीकडेन मागणी। जिल्लो पंचायत वेचणुकेच्या पटाचेर चर्चिलाची उंटाची चाल। गोवा स्विमेथॉना खातीर देशभरच्यान 804 पीओपांनी नोंदयली नावां। 28 मार्चाच्यान 2 दिसांच्या स्विमेथॉनाक पणजे जातली सुरवात। येवकार, हांव जवाहर बर्वे। पळयत खबरो विस्तारान। आमच्या देशाची राज्यघटनेक धर्मनिरपेक्षतेची बुनियाद लाभल्या। सरकाराचे नागरिकत्वाचे धोरण मुळाव्या हक्कांत धर्मदुस्वासाचे वीख पातळयता। भारताचे सेक्युलर स्वरूप अबाधित उरचें हेच खातीर आमी सीएएच्या विरोधात चळवळ उबी केल्या। कायदो आससर ती चालूच उरतली, ॲडव्होकेट क्लिओफात आल्मेदा कुतिनून सांगला। बाणावलेच्या दांडो ग्रावंडार सीएए विरोधात ही सभा जाली। रामकृष्ण जल्मी, फादर सावियो फर्नांडीस, ॲडव्होकेट सोनिया परेरा आनी हेर मानेस्तांची उलोवपां जाली। एनसीआर पुराय भारताक लागू जावचो ना अशें सरकारान म्हणप म्हटल्यार हो सीएए विरोधी चळवळीचो थेट प्रभाव अशें क्लिओफात म्हणटा। दरेके सभेची सुरवात प्रिएम्बल वाचून आनी शेवट राष्ट्रगितान जावप आनी माचयेर आंबेडकर आनी गांधीचें स्मरण करप ही बऱ्याची गजाल अशें ताणें फुडें म्हटलें। Nowhere in the world do any country asks their citizens to prove their citizenship retrospectively. Nowhere it happens. It is only in our country that there was something called a National Citizenship Register, and they were asking people to prove their citizenship. Even in Pakistan or Bangladesh, citizenship is granted to everybody, though they are theocratic states, though they are Islamic states. But here we are saying that citizenship of certain people would be based on the religious lines. Why should that master right have a communal poison? And if you want to give citizenship to everybody. Why make a distinction on those who are persecuted, like a Muslim persecuted, a Jew persecuted, an atheist persecuted is not entitled to asylum, while a Hindu, Parsi, Christian is entitled to asylum because they are persecuted there. And in any case, if it is a matter of persecution, then why should the law be frozen at 31st December 2014 when persecution continues according to the government of India? This law is unconstitutional. This law for the first time brings a religious area into our secular constitution, a secular legislative area. So if at all we are opposed to this law, it is because we do not want a law which injects religious lines into our legal and constitutional system, and that is the reason why we are opposed to this law. भाजपाचो दवर्लीचो जिल्लो पंचायत उमेदवार उल्हास तुयेकराच्या प्रचारा खातीर बसका दवरलेली। भाजपाचो सरचिटणीस सर्वानंद भगतान सीएए कायद्याचो दक्षिणेत कसलोच परिणाम जावचो ना अशें ह्या वेळार सांगलें। पळयात। सालसेटीन कांयच परिणाम जावचो ना। आमकां खबर आसा सीएएचो कायदो जो आसा हो नागरिकत्व जे आसा बहाल करपाचो कायदो आसा। म्हळ्यार जे बाकीचे आमचे पाकिस्तान, बांगलादेश आनी अफगानिस्तान जे रिलिजियस मायनॉरिटी आसा, हिंदू, मुस्लिम, सीख, इसाई, हिंदू, सीख, इसाई आनी बौद्ध अशे स जे लोक आसात, धर्माचे लोक आसात पळय मायनॉरिटी, तांकां आमकां नागरिकत्व दिवपाचो हो कायदो आसा। हांगच्यान हिंदुस्थानांतल्यान कोणाकच भायर घालपाचो हो कायदो ना। मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत आनी संदीप तुयेकार। ग्रीक सावन येयल्ले परशुरामान बाण मारून गोंय निर्माण करूंक ना। हांगाच्या आदिवासींनी भोव कश्टान गोंय वसयलां। ते सरकाराचे भकीक घालचे नात। भारत हिंदू राष्ट्र करप हें सावरकराचें सपन आसलें।
CAAच्या निमतान आदिवासी आणि अवैदिकांक घराभायर करून हिंदू राष्ट्र निर्मितीचे षडयंत्र रचला. CAA स्वीकारप म्हटल्यार वैदिक राज्य स्वीकारप. गोंयकार हे स्वीकारतले हय? पर्यावरण चळवळीतलो फुडारी रामकृष्ण जल्मीन प्रश्न विचारला. बाणावलेच्या दाणो ग्रावंडार CAA विरोधात जाल्ले सभेत रामकृष्ण जल्मीन परशुराम विनायक दामोदर सावरकर आणि CAAचो संबंध जुळोवपाचो यत्न केलो. आदिवासी लोकांकडेन मोठ्या प्रमाणात जमनी आसात. मोदी, अमित शहा आणि गोंयचो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचो तेंचेर दळो आसा. आदिवासी दाखले दिवपाक शक्य ना आणि जमिनी भायर जातले. CAA NRC म्हटल्यार परशुराम आणि सावरकराच्या सपनांतले हिंदू राष्ट्र हाडपाचो यत्न. तेका बळी पडो नाकात असोय उलो तेणें मारलो. पळयात. जे गोंय शांत निर्माण जालें ते हांगासरले स्थानीक लोक आशिल्ले, आदिवासी लोक आशिल्ले, तांच्यांनी आपल्या रक्ताचे उदक करून ह्या किनाऱ्याचेर बांद घालून हें गोंय शेतां केलीं, भाटां केलीं आनी दोंगर आनी ह्यो वेळो ज्यो आसा, फिशरमॅन जे आसात त्यो पिकयल्यो. ताका लागून हें गोंय बरें आनी सुंदर आनी ह्या गोंयांत कोणूच भीक मागपी किंवा उपाशी असो दिसना. अनेक वेळा सांगलें वतात की हें गोंय जें आसा परशुरामान बाण मारलो आनी हें गोंय जालें म्हणून. भावानो, ह्या परशुरामान बी बाण बी कांय मारूं ना. परशुराम हो जो पळयत जाल्यार हिस्ट्री काडीत जाल्यार तो ग्रीक आसात आनी ग्रिकांतल्यान जो पनवेल महाराष्ट्रा आयलो आनी हे कोस्टल बेल्ट सगळो काबार करून 16 वेळा ह्या फार्मरांक तेणी अत्याचार केला. ज्या स्वताच्या आवयक सुद्दां डावट घेवन कापल्याक आनी धुयेक आपल्या धुयेचेर सुद्दां बलात्कार करणारो परशुराम जो एक सर्टन कास्टाचो आशिल्लो, ताका लागून ताका हिरो करपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. तो हिरो बी कोण नासून तो एक अतिरेकी आसा, जसो लादीन आनी फालतू मनीस आशिल्लो तसो आसा. जे आदिवासी लोक आसा, गावडा, कुणबी, वेली, धनगर जे लोक आसा, मूळ निवासी आसा, जे ओरिजिनल इंडियन्स आसात, तांकां एक शेड्यूल्ड ट्रायब्स म्हणून डिक्लेअर करपा खातीर मोठें आंदोलन जालें आनी आंदोलनांतल्यान आमी 2003 ST म्हणून डिक्लेअर जाले. CAAचो जो इफेक्ट जातलो तो ह्या लोकांक जातलो. कारण कित्याक तर भावानो, आमचे कडेन जमनी मोठ्यो आसात, आमी जे फार्मींग फिल्डान आसात, वेळेची एरिया आसा, आमच्यो मानसो आसात, फॉरेस्ट आमचे कडेन आसा. ताका लागून ह्या फॉरेस्ट सगळी आमची धन संपत्ती आसा त्याचेर ह्या मोदींचो आनी अमित शहांचो नजर आसात. तर हे सगळे लँड ग्रॅबिंग करपा खातीर हो मोठो षडयंत्र ह्या देशभरात तेणें रचलेलें आसात की आमी आमची सिटीजनशीप प्रूव करूं शकचे ना, आमी आमच्या जमनीचो डॉक्युमेंट दिवंक शकचे ना. ताका लागून आमच्या फॉर्माचेर डी पडटलें आनी आमी डावटफूल सिटीजन जावन आयदर आमी डिटेन्शन कॅम्पां आसतले किंवा आमकां आमच्या घरानूच डिटेन्शन कॅम्प उरूं शकतात. पाकिस्तान, बांगलादेश आनी अफगानिस्तान इतल्याच लोकांक कित्याक तर सिटीजनशीप दिता काय म्हणून. भावानो, तर ते मोठे षडयंत्र आसात. तुम्ही सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर नाव आयकलां? विनायक दामोदर सावरकरान जो प्लॅन केल्लो ह्या देशाचो हिंदू राष्ट्र करपाचो, तुम्ही जर तेगेली 6 ग्लोरियस इपोक्स हे बूक वाचले ती अनेक हितूंतल्यान ते पब्लीश जाल्ले आसात. तातूंत ताणें ते सारके बरयल्ले आसात की हिंदू राष्ट्र कशें आसचें तें. हिंदू राष्ट्र जें आसतलें ते अफगानिस्तान, बांगलादेश आनी अफगानिस्तान तेणें धरलेलें आसात आनी नेपाळ आनी श्रीलंका किंवा हे भाग ते गेले तेन्नाच्या हिंदू राष्ट्रान नाशिल्ले. म्हणजे आतां ते कन्सिडर ताणें करूं ना. हे अमित शहा, मोदी किंवा प्रमोद सावंत जो आतां मुख्यमंत्री बसलात, ताचे जर फाटल्या ऑफिसाच्या किंवा कॅबिनान पळयात त्या सावरकरांचे फोटो आसात. वेगवेगळे कॅटेगरीज करून जर तिका हायर हिंदू, लोअर हिंदू म्हणून ते कॅटेगरायज करून ते असे राष्ट्र करपा निर्माण सोदतात. म्हणजे आमच्या भुरग्यांक किंवा फुटल्या जनरेशन बलात्कारी किंवा दरोडेखोर अशा प्रकारचे आमकां राज्य जाय जाल्यार NRCक सपोर्ट करात, ना जाल्यार हिंदू राष्ट्राक तयार जावपाचे तयार रावात. मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव वापरून येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. जिल्लो पंचायत वेंचणुकीच्या रणमाल्याक सुरवात जाल्या. पक्षी पावण्यार जातले हे वेंचणुकेत आपलो उमेदवार जिखचो हे खातीर सगळ्या राजकीय पक्षांचे प्रयत्न सुरू आसात. युतीचे बाबतीत अजून खंयचोच राजकीय पक्ष मेकळेपणान उलोवपाक तयार ना.
अशें असलें तरी राष्ट्रवादी काँग्रेसीचो आमदार चर्चिल आलेमावाचे युती विशीं वेगळेंच मत आसा. जिल्लो पंचायत वेंचणूक स्वताच्या बळग्याचेर लढयतले अशें राष्ट्रवादी काँग्रेसीन जाहीर केलां. काँग्रेसीक आमच्या वांगडा युती करपाक जाय जाल्यार तांणी विधानसभा वेंचणुकेंत आमच्या खातीर दार उक्तें करचें, नाजाल्यार ही युती जावप शक्य नाशिल्ल्याचें चर्चेर आलेमावाचें म्हणणें. ह्या इलेक्शनाक आमकां ह्या इलेक्शनाक तांकां जाय आमी जाल्यार आज सांगा आमकां सीट कित्याक एसेंब्लीक दिता ती एसेंब्ली सीट तर ते सांगताय आज सांगताय आमकां कितें जाय म्हणून जाल्यार आमी आयता जाल्यार आमी गेलेलो. आमच्या लिडराक आमी सांगलां की जोरी तर नेक्स्ट असेंब्ली इलेक्शन तर अलायन्स जातले यू हॅव टू डिक्लेअर फर्स्ट ऑल्सो देयर इज अ अलायन्स म्हणून वय बिफोर आमच्या असेंब्ली इलेक्शनाक पयले सांगूंक जाय आमच्या लिडरांनी कित्याक आमी सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सीन काम चालू करतले. जिल्लो पंचायत वेंचणुके खातीर 16 उमेदवारांच्या नांवाची यादी सोमारा जाहीर करतले अशें मोगोपाचो फुडारी सुदीन ढवळीकारान सांगलें. वेंचणुकीत मोगोपाक घसघशीत येस मेळचें ह्या खातीर ढवळीकार भावांनी मार्दोळेचे म्हालसा देवीक गाराणें घातलें. ह्या वेळार वेलिंग प्रियोळाचो मोगोपाचो उमेदवार दामोदर नायक आनी हेर कार्यकर्ते हजर आसलेले. आज आमी आज जवळ जवळ फोंडा तालुक्यांतले 4-5 उमेदवार आमी फायनल केल्ले आसा कितें आनी ते आज हांगा आयिल्ले आसा. ऑफिशियली आमी फाल्यां डिक्लेअर करता कितें आमचे प्रियोळा दामोदर नायक एक्स सरपंच, मागीर बेटकी खांडोळा विश्वजीत नायक उपसरपंच भोमचो कितें आनी कवळ्या बेतोडा बाबुराव सालेलकार आनी मानियल क्रूज म्हणटा तो एसटीचो शिरोडा मतदारसंघ, मागीर चिमला आमचो बाबो फाटलोच हो आसा संदीप वेर्णेकार, कवळे गणपत नायक, त्याशिवाय मया फायनल केल्या, पेडण्याचे 4 आमचे फायनल केल्ले आसा. मांद्रेकार आयला आमचो कमिटी मेंबर मांद्रेकार आसा. मागीर एक SC आसा तो धारगळकर अशें आमी केल्ल्या फायनल. बीजेपी सारको पक्ष थोड्या दिसांत वयर सरलो तसोच तो पक्ष थोडे दिसां सकयल वतलो ह्या बद्दल दुमत ना, कारण सगळे पक्ष हे आमकां सपोर्ट करपाक मन बसून तयार आसा. हें आतांचें चित्र आसा. फुडलें हांव नकळो सपोर्ट करता. बरे कॅन्डिडेट जे गोंयचे भवितव्य पळयता, गोंयचे एनवायरमेंट पळयता, गोंया खातीर काम करता त्या लोकांक आमी सपोर्ट करता. आमची ही भलायकी ही आमच्या हातांत ना, लोकांच्या हातांत आसा आनी लोकांनी हेचेर आतां पयलीं विचार करपाची आवश्यकता आसा. 19 कॅन्डिडेट फायनल करपाचें ठरयलां. तातूंतल्यान आमी 17 कॅन्डिडेटांची नांवां 16 कॅन्डिडेटांची नांवां आज किंवा फाल्यां सकाळ पर्यंत तुमकां अवेलेबल जातली. फाल्यां सकाळीं सगळ्यांक हे फालच्यान आमचे जे कॅन्डिडेट आसात ते सगळे फॉर्म भरपाक वतले. आमचे सरपंच पंच, आमचे अध्यक्ष, त्यांचे बरोबर ती कमिटी, त्यानंतर सगळे आमचे कार्यकर्ते यांचे बरोबर मन बसून प्रचार करतले. दुसऱ्या पक्षा वांगडा युती करूंक नासली तरी समविचारी पक्ष वा उमेदवाराक तेंको दिवन फुडें वतले अशें मोगोपाचें म्हणणें. दुसऱ्या पावटी बरोबर आमचे कोअलिशन जरी ना, आमी समविचारी मनीस आमी बरोबर घेतले. मागीर ते काँग्रेसचे आसूं किंवा आज बीजेपीचेच समविचारी मनीस आमचे बरोबर आयिल्ले आसा. हे पळय 4 जाणे जवळ जवळ 10 वर्सां बीजेपी खातीर काम केलें. ते मन बसून पयलींच आयलां, तिकीट मेळपा खातीर ते येवना. बेतकी खांडोळा जिल्लो पंचायत मतदारसंघा खातीर भाजपान शमेश भोसलेक उमेदवारी दिल्या. थळावा आमदार गोविंद गावडेन त्याच्या नावाची घोषणाही केली. रमेश भोसले एक सामाजिक क्षेत्रांत वावरणारो एक तरणाटो आज भारतीय जनता पक्षान ताणें प्रवेश घेतिल्लो आसा. त्या बद्दल हांव ताचें अभिनंदन करतां. बेतकी खांडोळा ग्रामपंचायत जिल्हा पंचायत हो OBC खातीर हो वाठार रिजर्व जाल्लो आसा आनी प्रॉस्पेक्टीव कॅन्डिडेट म्हणून आमी रमेश भोसलेक सगळ्यांचे एकमतान आमी नांव मुखार हाडिल्लें आसा. दवर्ली मतदारसंघांतल्यान भाजपान उल्हास तुयेकाराक उमेदवारी दिल्या. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेकार आनी फोंडेच्यान कृष्णा नायक. आयतारा जाल्ली हळदोणेची ग्रामसभा सागरमाला प्रकल्पावेल्यान बरीच गाजली. ग्रामसभेत ह्या प्रकल्पाक खर विरोध जालो. पळयात सागरमाला प्रकल्पाचेर जाल्ली हुनहुनीत चर्चा. आमची स्पेशल एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रामसभा आमी घेतलेली कित्याक जुलयान जेन्ना आमचो डेप्युटी कॅप्टन ऑफ फोर्स आयिल्लो कॅप्टन प्रेमलाल सिरसेकर
ताणें आमकां थोडे हातून एक्सप्लेन केल्ले पूण ते सॅटिस्फॅक्टरी जावंक नाहल्ले आनी ग्रामसभा मेंबरांक तांकां ते सोजमूंक नाहल्ले आनी ताणें सारकें आन्सर तो दिवंक पावलो ना. त्या पासून ताका कितें सांगलें आमी की परतून आनी एक फावटी ये आनी सारकें कितें पळय तें एक्सप्लेन कर आमकां. सो ताका लागून हांवें ताका परतून लेटर बरयली पळय तेन्ना ताणें म्हणलें की आमी कॅप्टन ऑफ कोर्ट्साचो रिप्लाय येयला लेटर हा म्हजे लागीं. ताणें सांगलां की कम ऑन द 16th of February. पूण कितें जाल्लें 16th of February आमची एडजर्न जालेली ग्रामसभा आसली त्या कारणान आमकां तें इन्क्लूड करून बिकॉज आमकां ग्रामसभा मेंबरान सांगलें एक स्पेशल म्हणजे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फकत होच इश्यू उलोवपाक लागून आमकां एक ग्रामसभा जाय. The information on the RTI was not correct because office was busy and there was some confusion, which is an outright lie. Do you want to say that RTI replies are to be given just like this and false replies are to be given to those who give raise queries? I know the query which was raised and I know the answer which was given. Then finally asked him the next question as to when the DPR was prepared and finalized, approved by the government and sent to the ministry. He got very upset on this and then he tried to say that the chief minister died and then the new chief minister came and took some time. But I pointed out to him the chief minister died in March and this answer was given in August. And then the DPR was prepared in October and approved by the government in November, sent by the government in November 2019 to the central government. So the question was, when he came in July, what did he tell us? Was it a truth or was it a lie? Now feeling that he was cornered, he suddenly got up and said that he cannot continue with this kind of things, he cannot answer the questions, he walked away. I would use the phrase that he ran away from the Gram Sabha meeting. He couldn't face the queries which the Gram Sabha members had also. उसगांवच्या धाडवाड्यार लोक फुर्योज जाल्यात. उदका स्रोत विभागान उदकाची पायपलायन सरळ व्हाळांतल्यान व्हेल्या, जिका थळाव्यांचो विरोध आसलेलो. थळाव्यांक काळखात दवरून WRDन हें केल्ल्याचो त्यांचो आरोप. थळाव्यांनी ते सुवातेर वचून हें काम आडावपाचो यत्न केलो. प्रकरण शेकता अशें दिसतकच कंत्राटदार आनी कामगारांनी थंयच्यान फुज्ज्यो काडल्यो. कांय म्हयन्या आदीं गांजे न्हंय सावन ओपा प्रक्रिया प्रकल्पा मेरेन उदकाची पायपलायन व्हेल्या. व्हाळांतल्यान व्हरता म्हण ती आडावपाचो यत्नय जाल्लो. पारंपारीक व्हाळ इबाडपाक दिवचे नात अशें थळाव्यांचें म्हणणें आसलें. ह्या वाठारांतले लोक ह्याच व्हाळाचें उदक वेगवेगळ्या गजालीं खातीर वापरतात. ताचेर परिणाम जातलो असोय तांकां भंय दिसता. 10-12 दीस पयलीं आमी तांकां रिप्रेझेंटेशन दिल्लें आनी आमचे जे नॉर्म्स आसा पळय न्ही ते आमच्या फोरमाच्या लेटर हेचेर आमी तांकां बरोवन दिल्ले की पायपलायन जी आसा की 2.2 मीटर डेप्थान वचनासतना बेड ऑफ द नाला वचनासतना तुमी एज ऑफ द नाला घेवचो. दुसरें आमकां रिस्टोरेशन ऑफ द नाला करून दिवचें आनी फुडें जो डॅम जो आसा जो एका प्रायवेट कंपनीन बांदलेलो आसा जो इल्लीगल आसा तो आमकां तेंच्यांनी डेमोलिश करून दिवचो. जाका लागून जे उदक साचलेलो आसा आनी रेबो आनी गाळ जो साचलेलो आसा तो वचचो फुडें आनी सगळो नाला क्लीन जावचो. आनी ह्या टर्म्सांचेर ते एग्री जाले की आमकां जर थंय फुडें NOC मेळटा जाल्यार आमी ती पायपलायन फुडें जमनीर घेता आनी व्हाळांतल्यान व्हरना. जे नैसर्गीक झरे आसा जे हांगा रानटी जनावरांक उदक पिवपाक मेळटा, जेन्ना नळाक उदक आसना तांकां लोकांक तेजे उदकाचो वापर करपाक मेळटा, तेका लागून आमी तेजें रक्षण करपाक सोदता. तेका लागून तुमी हांगासरल्यान पायपलायन व्हरची न्ही म्हणून. पण तेंच्यांनी कितें केलें की आमकां एग्री जाले, ओरली एग्री जाले, आमकां रिटर्न बरोवन दिवंक ना आनी ओरली एग्री जावन तेंच्यांनी फुडें गुपचूप काम सुरू केलें. आतां पळयत जाल्यार तेंच्यांनी हांगा फाटल्यान काम जें सुरू केलां हांगा 10-15 दीस पयलीं दोपरभर उदक आशिल्लें आनी आज जर पळयत जाल्यार एक उदकाचो थेंब थंय दिश्टी पडना. धाटवाड्याचेर जो व्हाळ आसा त्या व्हाळांतली सगळी वाट लावन दवरल्या आनी ते आमी कितलेशे दीस तांकां सांगत आसा की आमचो व्हाळ निवळ करून दिया, तुमची पायपलायन सायडीन घाला म्हणून. पूण ते फक्त येता अशें करता तशें करता म्हणून सांगता आनी आमी हांगाच्यान गेली की परत काम चालू करता. आतां तेंच्यांनी अशें करपाचें की हांगा सगळे लोक जमला तेंचेर माती घालपाची आनी तेंचें काम कंप्लीट करपाचें, नाजाल्यार ते कशेंच आयकपाचें ना. पयलीं हे पळय उदक व्हांवतात न्हू तशें आमकां करून तेणी दिवचें आनी आमी कांय सोदिना. फक्त आमचो आसा तोच व्हाळ आमकां जावो आसा तसो. तेणी सांगलें आनी फोटोवन सांगलें फोटोवन आमकां आतां चोरी आनी तो येवन काम करता. तेन्ना आमी आतां वोगी रावचे ना, आमकां चोरून तो व्हाळ पळय ते निवळ करता न्हू, निवळ करून दिवपाचो, तो निवळ करून दिवचो आमकां व्हाळ सगळो. नाल्यार आमी वोगी रावचे ना, कोणूच वोगी रावचे ना पळय इतलो लोक. उसगांवच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. नाल्यांतल्यान व्हेल्ले सिवरेज पायपलायनीक नागझर कुर्टीच्या थळाव्यांनी हरकत घेतल्या.
ही पायपलायन उदकांतल्यान वचपी कोयर आडा येता आनी खास करून पावसात ती उपट भरून व्हांवता अशें तेंचें म्हणणें. पळयात. नागझर कुर्टीकार म्हणटात पियोवपाक आनी न्हावपाक नितळ उदक मेळचें म्हणून उदका स्रोत खात्यान एकदां हो नालो नितळ केल्लो. पूण आतां ही पायपलायन उदकांतल्यान व्हांवून येवपी सगळो कोयर आडावन धरता. उदका स्रोत खात्यान हाचेर उपाय काडचो अशें तेंचें म्हणणें. तितून सगळें पोल्युटेड जालां. ते वयल्यान मॅकडॉलाचें उदक एक सोडटात ते सोडटात प्लस लोक सगळे कितें कितें हाडून उडयतात आनी दुसरें आतां लेटेस्ट म्हणल्यार हे सिवरेजीचे पायप. तुमी पळयात हांगा ह्या पायपाक लागून कितले हांगा वेस्टेज हांगा सांठोवन रावले ती. हे आतां कमीत कमी 8 म्हयने जाले 8-9 म्हयने जाले अशें आसा. ताका लागून पावसांत सुद्दां 2 वेळा हांगा उदक भरलें सगळ्या लोकांच्या घरांनी सुद्दां उदक गेलें. हेका जबाबदार कोण? म्हणजे अशें हेजेर केअरनेस घेनासतना ताका रोग जावंक शकता. कसलोय रोग जावंक शकता. उदक हाडून ते हिसपान रोग जावंक शकता. तेन्ना हेका जबाबदार कोण? पंचायत गांव नाला क्लीन करूं शकना. तेन्ना सिवरेजीनी हेजेर जाता तितले बेगीन हे पायपाचें डिसिजन घेवन ते पायप एक तर पोंदा घालचे ना तर ते एक तर काडून वयर घालचे जेणे करून उदकाचो फ्लो आसा तो बरे भशेन व्हांवतलो. कुर्टीच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक. गोंयांत जातल्या 10व्या गोवा स्विमॅथॉनांत भारतभराच्यान 804 पेंवप्यांनी आपल्या नांवांची नोंदणी केल्या. पणजी वांयगणी दर्यादेगेर 2 दीस चलतल्या स्विमॅथॉनाक 28 मार्चाक सुरवात जातली. 10व्या गोवा स्विमाथॉनांत भारतभरच्यान स्विमर्स वांटो घेतले. मुंबयच्यान 270, बंगळुरूच्यान 143, पुण्या सावन 117, गोंयच्यान 43 जाण वांटो घेवपाचे आसात. आंतरराष्ट्रीय पेंवप्यां मदीं ऑस्ट्रेलिया, UK, जर्मनी, इटली, जपान, नेपाळ, नेदरलँड आनी USA पेंवप्यांचो आस्पाव आसा. नांवां नोंदोवपाची निमणी तारीख 10 मार्च. पेंवप्यांनी आपली नांवां www.endurosportsgoa.com हे आयडीचेर वचून नोंदो येतात. A large part of the reason also for the growth in numbers is the awareness in open water swimming. When we first started many years ago, most people were just about getting into the swimming pool. And now over the years we found that there's just been so much of enthusiasm and so much of passion. We have people coming from all over the country and different parts of the world also just to be a part of this very unique type of event. The new location that we've got at this time is also a contributing factor. What we feel is we used to always have it at Bambolim Beach, which is a lovely beach, but over the years the environment has taken a toll on that beach, and during high tide the beach has almost disappeared now because the water line has come almost right up to the wall. There's not much place to stand, which is another reason why we changed the location. We're having it at Waingani Beach now, just in front of Siddharthi Goa. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्याम चारी. आनी ह्याच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.